सरकारी जमीन दिसली म्हणून ती आडोवंक नाका जाल्यार गांवच्या फुडारा खातीर राखून दवरात असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारून सरकारी जमनी आडयतल्यांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी दिल्या। मयेकारांक तांच्यो जमनी मेळटल्यो अशें तांणी स्पश्ट केलां। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक आनी आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हाजेरेंत मयेच्या लोकांक सनद वांटप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। सुमार 324 लोकांक सनदी वाटल्यो। ह्या वेळार झेडपी शंकर सोडणकर, महेश सावंत, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार, मामलेदार राजाराम परब आनी वेगवेगळे पंचायतीचे सरपंच हाजीर आशिल्ले। आम्ही कायदो पास केल्या उपरांत तेंच्यांनी आडयला तेजे आयज फाल्यां डेमोलिशन जावंक शकता। कायदो पास जाल्या उपरांत बेश्टे जागे लोकांक विकू नाका आनी कायदो पास जाल्या उपरांत नवीन घराकुडी जर बांदल्या आसत जाल्यार बांदू नाका। परत व्हडल्या उपरांत आमदारा कडेन म्हाका सोडून दिवं नाका। हांव परत सांगता, सरकाराची जागा अननेसेसरी एनक्रोच करूं नाका। आमी जे ओरिजिनल गोंयकार आसा ज्यांची ओरिजिनल जागा आसा ज्यांचे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन हांगा म्हाका खबर आसा। म्हाका सांगपाक खोशी भोगता जे कार्य मयगांवचे जावपाक जाय, जो उद्धार मयगांवचो जावपाक जाय, हो उद्धार दोतोराच्या वरदा आसता मुळेच हे सगळें जाता हें म्हाका हांगासर नमोद करीत दिसता। ते मागीर आयज ह्या आमच्या सनद वितरणाचो कार्यक्रम जो हांगासर 350 सनद हांगासर आयज वितरीत केलो वयतल्यो, जो विषय पयलींचे वक्ते हेच्यांनी मांडलो खंय कितपत पडलो हो विषय जेका चालना दिवपाक आमचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे दोतोर प्रमोद सावंत हेच्या विरुद्ध जो हाली चलता ह्या सरकारान तेका घालना